काणयेचें नांव पितूळ. काणयेची बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस कटपाडी. काणी सादर करता नानू मारोल तोट्टम. ना साद ना ताणें म्हज्या की चड पेपरां घेवन बरोवंक साद ना. फस्ट हांवेंच येजे, म्हाका सोलोवंक नाका. हांवें पयलें येजे. सोलवणी म्हज्या डिक्शनरींत प्रिंट जावंकच ना. आडाय नाकात. ताणें म्हज्या की बरें कशें बरोवचें? कशें ताणें सडीत पेपरां घेतलीं? नो, ती 2 शिटी पेपरां सांगाता बांदूंक नजो. सोडा म्हाका. सोडा रे. 15 वर्सांचो रोहीत थिगुरा परी उठतालो. SSLC बोर्ड परिक्षेच्या हॉलांत फाटीं बॉबट आनी जिनोस पळोवन हेर भुरगीं भियेलीं. रॉनीचे दोनूय हात बळान धरून जाय तशें वळयतलो. रॉनी आपल्या अस्कत हातांनी आपलें दायज सांबाळूंक पेसाडटलो. हो गलाटो आयकून मेलविचारक आनी शिबंदी धांवन आयली. कोणायकी कितें म्हणलें कळोवंकच ना. प्रांशुपालाक गडबड समजली. तिणें भायरसच्या पुलिसांची मजत मागली. रोहीत झुजाक सोडिल्ल्या कोंब्या परी उठतलो. रॉनी बिरमोद दुखीन आनी भियान कामतलो. ताजें तें साबार पावटी शिंविल्लें शर्ट ह्या हरामी चेड्याच्या हातांत परत पिंजलें. पूण त्या अस्कत जिवान ती आपणें जी कापनायची म्हणली उमेद ताका धैर्य दिताली. देखून त्या जिवांत बळाची जर वळताली. भुरग्यांक मारूंक बेश्टोवंक ना म्हणलें कानून येतच शिक्षक वर्ग दान साबून बोर्डा जाल्ले दोळे उबारून आन्नडपण केल्ल्या विद्यार्थींक पळोवंकय ताका अधिकार ना. ताळो उबारून ताणें केल्ली सूख दाखोवची तांच्या जिबेक दिसनातलो खोडो घाल्लो. आजकाल गुरू दोळ्यांक काळो कुडको बांदून कुरड्या परी ससपातलो. आपापल्या रुमाचे पेपर सारके रितीन मांडून उरिल्ले शिक्षक हो खेळ देखतना भुरगीं रावन तामाशे पळोवन गोमटी लांब काडतना येनो इल्ली मंगागुणी येता होगी नाळे परीक्षेगे ओदी एक गरम ताळ्याच्या मेस्त्रीचो आवाज उठतना भुरगीं युवरंदू अशें फुरफुरोवन फाटीं पळोवन गेली. आंबाडे दोळे करून दोगी पोलीस आयले. येनो येना निन्ना गलाटे बेत्ता बेका सुंपून असो आतां पाडो करून तुमकां आत्तां मारता म्हणले बरी दोळे वाटारतना पोलिसांकी कळ्ळें हो सादारण असो न्हय. देखून दोगांनी दोळ्यांनी उलोवन नेडाऱ्यां परी लागीं वचून दोनूय हातांचेर बोळ घालतना हातांतलें पेपर सकला पडलें. राखून आसल्या मेस्त्रीच्या हातांत तें येताना ताजे तावन वोंड घेवंक येतना पुलिसांनी बोळ दाखयतना हाजें सोलोवंक ना. सलवणी म्हणली स्विकार करूंक तयार नातल्या रोहितान आपले माथे वणटेक धाडयतना तकली फुटोवन रागात वाडलें. तरी ताणें ताजें काम करनच आसतना हो आतां समस्या व्हड जालो. कोणी टीव्हीचे आयल्यार वांदे म्हणलें कळटच उठावटी उखलून आस्पत्रेक व्हरतना ताजी मोज चुकली. घरा खबर गेली. आवय बापाय धांवन आयली. आस्पत्रेन दाक्तरांनी 1000 सवालां घालीं. सारके जावप मेळनातल्या वेळार दाक्तर चिकित्सा करूंक नरगले. तवळ ती आयली. डॉक्टर, तुमी तांकां सवालां घालची नाकात. तुमकां साद जाल्यार चिकित्सा दिया. म्हजो पूत मेल्यारय म्हाका दूख ना. तो आसून ताजें मेट भायर पडटनाच भिरांत उठता. आज कोणाक कितें करीत, कोणाक रडयत, कोणाक दुखयत, कोणाच्या रागात वाळयत. छे, तूं कोण सायबा? तुजो भुरगो मरणा सांगी झुजता तूं अशें सांगताय? तूं ताजो खरो बापाय वैमो? तेंच म्हजें कर्म. ही म्हजी बायल ह्या महान पुताक जल्म दिवन वाडायिल्ली बरी देख दिल्ली आवय. पयलें तुमचें काम करा. कांय केस जाल्यार हांव तुमचेर वा हेरांचेर अपराध मांडिना म्हणलें बरपी दिता. वसा डॉक्टर, आमचे तावन कांय जायना. आयका, हो म्हजो पूत पुत्तोळी भांगर जाल्लो जाल्यार खंडीत हांव ह्या घडिता तावन दुखेस्त जातां. म्हजें मन फातरा सारकें दारूण जालां.
दिसान दीस कंप्लेंटां आयकोन म्हजोच म्हाका कांटोळो आयला. हो म्हजो पूत सरासर पितूळ, पितलीक भांगाराची ओप लायल्या. पितूळ ती पितूळच. कितली ओप लायल्यारी भांगार जावंक साध्य आसा गी. मनशान साधन करीचे, जैत आपणयचे, कीर्त जोडीचे, तें सगळें वावराक सरी जावन मेळची मजुरी. पूण हांव म्हणलें अहम, पुत्तोळी भांगाराकी बेट्टे भांगार करूंक शकता. आपट्टू भांगार मातयेन पूर्ण दवरल्यारी, भायर काडून धुल्यारी परत तें परजळटा. ताजें मोल बिलकुल कासा तितलेंय उणें जायना. पूण हो म्हजो पूत ओप लायिल्ली पितूळ. पितलीक तरी थोडें मोल आसा, पूण हाका कोणीय लागीं करतलो मेळचो ना. ओप दिल्ली वस्त पयले 2 दीस जगमगा जावन दिसता. दीस वेताना वापरिना जाल्यारय आपलें विणगें पोंड न्हेसोवन तिरस्काराक वळख जातालें. तसलें बेट्टे भांगार म्हजो पूत. ताच्या कर्तुवांनी हांव देदेस्पोर जालां. सांगा, असलें भाग कोणायकी जाय गी? बापायचीं उतरां आयकून इस्कोलाचो मेस्त्री सोडून उरिल्ले आजाप पावले. दाक्तेरांनी शिबांदी रोहिताची चिकित्सा करतना परत बापय मोहीत आपल्या बायलेक मोहिनीक पळोवन, पळय आज वचून पोटभर दूद पिये. सांगतना कानाक व्हरूंक नाय. हांव तुमचो दुस्मान. म्हाका म्हज्या पुताचेर मोसोर. ताच्या उन्नतेक हांव 8 पांय दिता म्हणून घडये केंटतलें. सांग आतां तुजें रजार. रोहीत, तुवें फस्टेज. तुवें सोलवंक नजो. तुका प्रतिस्पर्धी आसूंक नजो. खेळा मैदानार जावं, शिकपा थळार जावं वा हेर स्पर्धांत जावं, तुवें भाग घेतलेल्या सक्कट संगतींनी तुवेंच फस्टेज. तुवें दुसरें स्थान लेगून आपणोवंक नजो. सोलवणी म्हणलो शब्द तुज्या जिवितांत आसूंक नजो. हें केदाळा आराम जालें? तुजो पूत कितें म्हणलें समजून घेवच्या पयलेंच. मेटां भुंयक तेंकतनाच ताच्या धाकटुल्या कानांत, मोतींत, कुडींत मात्र न्हय, रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांनी हांव म्हणलो अहम बरोवन हांकार म्हणलें तेल घालून मसरासो दिवो जळयलो. उलोवन पुरासण जाल्लो मोहीत बांकार बसलो. ताजो जिनोस पळोवन एकल्यान उदक हाडून दिलें. पियेल्लो तो परत उलोवंक लागलो. 5 वर्सांचो तो आसतना ताजे क्लासीचे चलयेंत ताज्याकी बरेंकन ड्रॉइंग केल्ल्याक ताका टिचरीन शाबास म्हणून ओगळशिल्ल्याक ह्या पिलकट्यान त्या नेणतुल्याक तुवें खंयच्या हातान तें सोडयलें दाखय म्हणून ब्लेडींत हाताक घाई करतना तूं ताजेच पक्षेक रावन त्या भुरग्याक सुखीदार केलें. तवळ तुका हांवें सांगिल्लें, तूं ताका पाड करताय. पुत्र व्यामोहा सोडून भायर ये म्हूण उलो दिल्लो. तुवें तुजो पूत अपवंत म्हणून गांधारी बरी दोळ्यांक कुडको बांदून घेतिल्लोय. बिरमत तें भुरगें हाका भियोन इस्कॉलच सोडून गेलें. तूं तुज्या पुताचे मतीक पयलें आनी मान म्हणल्यार पिशा चिंतपाक प्रेरण दिलें. तुवें बर्माच्या कुशीन मेटां काडलीं. हांव जोडटां, तुका पयशांचें मोल ना. देखून आंगलापी थोड्या टिचरांकी तुवें गिफ्ट तांचे मुठीन धरून तांचें तोंड गोड करून वर्सान वर्स तस्सो फास्ट म्हणलें किरीट चडयलें. पातकांची पोटली तुवेंच बांदून हाडली. पुसूंक जायनातल्या तिंतांत मोर मारयली. मोहिनी फातर जाली. उलोवंक उतरानांत. जीब रूख जाली. परिक्षेच्या हॉलांत पुतान केल्लो हल्लो आनी दबाव आयकोन ती भियेल्ली. वयर खबर पावल्यार पुताचें भविश्य खंडीत फासलाता. हें सत स्पश्ट जातना आपणें केल्ले चुकीची अस्पश्ट सावळी दिसून आयली. पूण तुका हांवें खंयचे घडये सत्राय दिवंक ना. ते फावटी स्पोर्ट्स डे दिसा धांवतना एका बऱ्या खेळगड्याक पयल्या मॅटारच 8 पांय दिवन आड घाल्लें. तो उठतना परत ताजेर पांय दवरून पयलें स्थान घेतलें. रेफ्रीन ह्या विशयान सांगतना तुजें तोंड बीग घेतल्या पीटी सरान रंग लायिल्लो. बिरमोत बरो भुरगो, कितले दीस रडुल्लो कोण ना. मोहिताक येदोळ पर्यान मोतीन शिजून आशिल्लें भायर घालूंक बरो एक अवकाश मेळिल्लो.
तो ताणें वापरलो. मोहिनीन उलोवंक तोंड करतना, राव राव आनीकी सांगू कसा, सांगना जाल्यार भितरलो उमाळो फुटोन हांव भस्म जावं कसा. मोहिनी, तुज्या पुताक देवान सर देण्यानी बरयल्लें, पूण तुज्या आंगालापान तुवेंच तुज्या भुरग्याच्या भविश्याचेर कुराड मारली. बरो ताळो ताका आसलो, बरें करून गायतलो. थंय ताका हावूंच म्हणलें आहाम हाडयलोय. हेर कोणी बरो गायतलो स्पर्धांत भाग घेता म्हूण कळल्यार पयले दिसा कशेंपणी करून ताका दुसऱ्या दिसा येनातल्या परी फोणकोणतलोय. त्या खेळांत प्रमुख खेळगडी तूं म्हणलें पोर पोर म्हाका कळटना घरा आशिल्ल्यो 6 ट्रॉफी काण उडया म्हणून म्हाका बगलें. तवळ म्हजे आजयेन सांगून आसली एक सांगणी उगडासाक आयली. केल्लो खाता, वाटलो पियेता, आज खरी जाली. सगळीं कान दिवन आयकतली. असलें चिंतप हे स्त्रियेक कशें आयलें म्हणून चिंतूंक पडली. मोहित उलोवन तकलो. विशय वाक आशेलो. परत ताणेंच उदक विसान पियेलो. तुमी चुप्प जाल्यात गे? विशेश दिसता गे? वा असलीं मनशां आसात म्हणलो दुबाव येता गे? हांव घडपां करिना, आसलें सांगता. आमी भुरग्यांक दुर्सतांव, तांची सूख सांगतांव. मूळ कारण कोण? आमीच आवय बापूय. एके रितीन हांवूय कारण. हांव बरो पती जावंक ना. जर जाल्लो आसले विकाळ बी वाडोवन येतनाच हुमटून काडतो. बायलेचेर आसलो विशेश मोग आनी पातयेणी, भुरग्याचेर आसलो कुरडो बरवसो आमचे वरवीं साबार धाकटुल्या भुरग्यांक अन्याय करूंक शकलो. हांवें चिंतलेलें घरांत जावंक ना. शिकपाताळारपणी ताका नीट वाटेर हाडतात. म्हज्या बायलेन मानाचे दौलतेन दुडवाच्या बळान तुमकांय मुठी भितर घेवन तुंडू काडी जावन रुपीत केलो. आज ह्या गोलमालाच्या फोंडांत नातिल्लें सुपरवायझींग करूंक आयिल्ल्यान बरें जालें. खेळ खतम जालो. नंतर त्या भुरग्याक अन्याय जातो. सर, पोलीस उलयलो. आज इतले उलोवचे तुमी तो इतलो पारपळ जातना वाट चुकतना कित्याक मने जाल्यात? वय, हांवूय समासम चुकीदार. घरा बायल गोव जावन गोव बायल जावन जियोवचे म्हजेच आसल्या हेंडते गंडा हांची गत हिस्स. तोंड उक्तें करतना रणचंडी जावन गांव एक करतना गांवच्या लोकांक सांगचें तो बायले भुरग्यांक कश्टिता, हरामी ददलो. असले बिरूद नाका. घरची मर्याद उराजे देखून बेरो जावन पडची आनी म्हाका सोसूंक जायना. कितेंय जावं, जिवांत आसल्यार आवयची सावळी पडनातल्या जाग्यार दवरता. आवयन खावयल्लें गर्वाचें आनी दौलताचें खाण आयच्या गेल्ल्या रक्तान नितळ जाल्यार बरो नागरीक जावन बदलतलो. मेल्यारय म्हाका दूख ना. समाजेक कांटो जावन आसचें की. म्हणटना धाकटेर भायर आयलो. रगत जायत तें गेलां. बरो जायत. पूण कांय तरी निशानी उरताली. देव बरें करूं.